तर येवपाचें कारण जे आसा ते खास करून भाऊसाहेब बांदोडकराचे जे नाव दिवपाची मागणी गेल्या 3-4 वर्सांक आमी सुरवात केल्लेली की पेडण्या मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आतां तेजें उद्घाटन जावपाचें आसा आनी तें उद्घाटन जाताना आमी एक मागणी केल्ली की गोंयचो पयलो मुख्यमंत्री गोंयचो भाग्यविधाता आनी जेणे गोंय जें आसा तें सोबीत अशें सुंदरकायेन तयार केलें आपल्या राजकारणान समाजीक कारणान त्या भाऊसाहेब बांदोडकराचो आयज नांव हे मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाक दिवपाकूच जाय ही मागणी आमची सगळ्या गोंयभर चालू आसा आनी भाऊचे जे प्रेमी आसा समर्थक आसात ते बी आमकां साथ सहयोग करतात त्या कारणान आयज वाळपय आमी हांगासर एक जनतेक आनी तुमच्या प्रेसच्या माध्यमातून सरकाराक सांगूंक सोदता की भाऊचें नांव एक्चुली आमकां हे धरणे धरपाक गरज पडपाक जायनासली की भाऊ साहेब जो आसा तो सगळ्यांक खबर आसा तेजी कारकिर्दी हांगासर सुद्दां ज्यो शाळो जाल्ल्यो आसा खुबश्या हांगासरल्या जाणकारांनी जाणट्या लोकांनी सांगलें की भाऊन हांगासर शिक्षण दिलें खूब कितें कार्यक्रम सरकारी हांगा राबयले तशेंच ह्या कारणान की खंय तरी सरकार हें नांव फाटीं उडोवंक सोदता काय आयज आमी हांगासर वाळपयन वाळपय 70 हे धरणे आंदोलनाचो एक कार्यक्रम हांगासर आयोजीत केल्लो आसा आनी ह्या कार्यक्रमाच्या माध्यमांतल्यान आमी संपूर्ण गोंयभर सगळ्या तालुक्यांनी हे धरणे आंदोलन आमी कार्यक्रम आयोजीत केल्लो आसा। आमी ह्या धरणे आंदोलनातून दाखोवंक सोदता की अख्खे गोंयभर हे भाऊ प्रेमी आसा, अख्खे गोंयान आयज भाऊ साहेबाचें नांव गाजता आनी तेका लागून हे नांव हे मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाक भाऊ साहेबाचेच दिवंक जाय ही आमची भुमिका आसा। आमी सगळे जाण आयज जे सगळे तालुक्यांनी जे भोवन लोकांक सांगलेले आसा आनी लोकांनी ते मान्य केल्ले आसा की संपूर्ण गोंयभर भाऊ साहेबाचेच नांव दिवचें पडटलें हे सगळ्यांक खबर आसा। आयज आमकां खबर आसा की काही लोक आनी कोणाची नांवां प्रमोट करता किंवा एक फुडें हाडटा आनी आमकां त्या बद्दल कांय म्हणपाचें ना। हांगा तेजें कार्य आसतलें पूण भाऊसाहेब बांदोडकर हेंचो जन्म पेडण्यान जालो, ते गोंयाचे मुख्यमंत्री पेडण्यासून जाले आनी हो प्रोजेक्ट जो आसा मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हो पेडण्यान जाल्या कारणान तेजें नांव जें आसा पेडण्याच्या ह्या एअरपोर्टाक ते भाऊसाहेबाचेंच नांव पडपाक जाय ही आमची मागणी आसा। कारण आयज त्या मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाक जवळजवळ 96 लाख स्क्वेअर मीटर जागा ही आमच्या पेडण्याच्या भूमिपुत्रांची गेल्ली आसा आनी आयज जर थंय भाऊसाहेब हो पेडण्याचो भूमिपुत्र असल्या कारणान जर तेजें नांव थंय तेका दिलें ना जाल्यार हो संपूर्ण पेडण्याचे जनतेचेर सुद्दां हो अन्याय आसतलो आनी तेका लागून आमी म्हणटा की भाऊसाहेब हे एकमेव नांव त्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाक दिवपाचें। आमकां खबर आसा काही लोक म्हणटा की आनी कोणाचें दिवपाचें, काही लोक म्हणटा जॅक शिकेरचें दिया, कोण म्हणटा टीबी कुन्नाचें दिया, तर आमकां त्या बद्दल कांय आमचें दुमत ना। हे सगळे लिडर आमचे लिडर जावन आसा आनी हेंकाय खंय ना खंय हेंचें नांव येवंक जाय हेजी हे बी आमकां दिसता। पूण प्रामुख्यान सगळ्यात जो पयलो मान आनी सगळ्यात जो अधिकारान जो तेजें नांव जें पडपाक जाय ते केवळ आनी केवळ भाऊसाहेबाचेंच नांव पडपाक जाय आनी तेका लागून आमी हे संपूर्ण गोंयभर आंदोलन व्हरोन आमी म्हापशांत येणाऱ्या 4 तारखेर आमी म्हापसा टॅक्सी स्टँडार ही मोठी जाहीर सभा घेवन आमी थंय ठराव घेतले आनी संपूर्ण गोंयच्या जनतेच्या वतीन हो ठराव आसतलो आनी ह्या ठरावाची मागणी आसतली की मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाक केवळ भाऊसाहेबाचेंच नांव दिवंक जाय।